जडानो मोल्पवयल्यान वोटरानो सर्गिंच्या कोरानो सतुमी दर्याला रानो या सगळी सरसनानो रसनारागीत नोवेगी गाव्या या सगळी सरसनानो महत्कार्या ताची वर्णिया थंडीजोंच्या पावसाद वानो थंड पासारच्या शेळया हिवानो अंतराळार सोपच्या मोडानो भुंयच्या गर्भांतल्या झरीनो या सगळी सरसनानो रसनारागीत नोवेगी गाव्या या सगळी सरसनानो महत्कार्या ताची वर्णिया भोवतीवाळच्या वाऱ्या वादळा भुंयकां फुटच्या उमाळ्या उजवाडांच्या सूर्या संद्रेमा सगळ्यांनी तू घडघड्या सगळी सरसनानो रसनारागीत नोवेगी गाव्या या सगळी सरसनानो महत्कार्या ताची वर्णिया देव बरी सांज देव समेस्तांक भावार्थान जिवे क्रिस्ताचे दिवे या विशयाच्या पाठथळार संभ्रमच्या बाळोक जेजूच्या वार्षिक दबाजीक फेस्ताक एक मोगाचो स्वागत. भावा भयणीनो, बाळोक जेजूच्या भक्तिकानो 9 दिसांच्या नोवेना मुखांत आपुरबायेची आत्मीक तयाराय करून आपले फेस्ताच्या या परम घडयेक आमी पावल्या. 1620 आनी 8 इसवेंत झेक रिपब्लिकाच्या प्रागांत कार्मेलीत फ्रादिनी पेटयिल्लें बाळोक जेजूच्या देवास्पणाचें किटाळ सगळ्या संवसारांत विस्तारलें आनी तांतलें एक किटाळ ह्याच कार्मेल गुडयार सुमार 60 वर्सां आदीं कार्मेलीत फ्रादींच्या येण्या वरवीं पेटोवंक सुरू जालें आनी आज तें एक विस्तार बोलें जावंक पावलां. ताची धाव हर एकल्याकी जेजू थंय ओडूंक लागल्या आनी ही सुवात जेजूच्या मोगाचो पर्वत जावंक पावल्या. प्रस्तुत वर्स आमच्या मंगळूर दियेसुजीच्या स्थापनेचे शतमानोत्तर रुपयाळें वर्स. पूण आमच्या भावार्थाची साळांपाळां उस्तिल्यार आमी 15व्या शतमानाक पाटी पावतां. आमचे पुर्वज अब्राहम बापा बरी आपणाचो मायगांव सोडन ह्या गांवाक पावले.
येताना सगळे सोडून आयले, पूण क्रिस्ती भावार्थाची दिवटी आपणाची एकच आस्त म्हण घेवन आयले. जायत्यांनी ती दिवटी जिवी दवरूंक तांची आत्मीक सेवा केली. तातूंत कार्मेलीत मिशनरींचोय वावर वर्तो. आमचे मदें अजून जिवाळ आसचें, बेनतेनेचे देवासपण आनी मर्याळ भक्त तांच्या वावराचो फळ. मंगळूर धर्म प्रांत स्थापन जावंक बुनयादीची मेटां घाल्लीं कार्मेलितांनी. 1845 कॅनराचें मिसांव कार्मेलितांक दिलें आनी कार्मेलीत बेस्प बेर्नाडीन कॅनराचो पयलो अपोस्तलीक विकार जावन नेमक जालो. अशें सुमार 1878 इसवे पर्यंत कॅनराचें मिसांव कार्मेलीत बिस्पांच्या जतनेकाल आसलें. ह्या 33 वर्सांनी तेगां कार्मेलीत बिस्पांनी ह्या मिसांवांचें आडळ तें चलयलें आनी भावार्थ बांदून हाडलो. सेमिनरी आसा कन आनी धर्म भयणींक आमच्या गांवाक स्वागत कन लोकांच्या भावार्थाचो दिवो सदां जळतो दवरलो. 1947 इसवेन हांगासर आसल्या सुक्या गुड्यार परत्यान कार्मेलीत स्पिरीत जिवाळ दवरूंक देवान फावो केलें आनी बाळका जेजूच्या देवासपणाचें बी मंगळूर दियेसूचीन ह्या गुड्यार किरलालें. सुरविल्ल्या वर्सांनी सासवाच्या बिया बरी आसलें तें फाटल्या 2 दशकांनी मजबूत रूख जावंक पावलें आनी आतां हें देवासपण दियेसीजीच्या विविध फिरगेचेनी विस्तारला आनी भावार्थाचो दिवो जोडोवन दवरच्या मेसवान एक बळवून हातेर जाला. तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी, सर्व लोक तुका मान दिवन दीत म्हूण ह्या गुड्यातावन उबारलेलें प्रार्थन सुफळ जाला. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. जेजू बाळकाची ही उतरां हडयेका भक्तिकातय खरी जाल्यांत. आज हांगासर व्हडा संख्यान सोमो जाल्ली तुमीच हाका साक्ष. 25 वर्सां आदीं 400 लोकांक घेवन सुरू केल्लें बाळोक जेजूचें वार्षिक फेस्त आज सुमार 40,000 भक्तिकांक जात मतलेकी नासतना आत्मीक तान भागोवचें ठाणें जालां. हें वर्स जुबलवाचें वर्स आमच्या क्रिस्ती भावार्थांत आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक 125 वर्सां जिवाळ उरोवंक आदार दिल्ल्या सोम्याक अर्गां पाठोवचें वर्स. कितलीं तीं भावार्थाचीं फुलां आनी फळां आमच्या ध्येयसिजेच्या तोटांत फुल्ल्यांत आनी आख्ख्या भारतांत तांचो सुवाद दिवंक पावल्यांत. सुमार 30 बिस्प, 100 वयर याजक आनी हजारो धर्म भयणी आमच्या भावार्थाचो दिवो संवसाराच्या विविध कोनशांनी परजळोवन आसात. आधुनिकता वाडल्यारी भावार्थाचो उजवाड आमच्या ध्येयसिजेंत माजवंक ना. 3 वर्सां आदीं काळोखाच्या धाट मोडांनी आमकां ग्रासूंक येताना गोबरांत आसलें आमच्या भावार्थाचें किटाळ जिवाळ जालें. तें भावार्थाचें किटाळ आमी केदींकच पालवोंक सोडचें न्हय. भावार्थाचें आकटें जावन जियेल्ल्या पुर्वजांची पिळगी आमी. तांचे थावन आमकां मेळिल्लो भावार्थस तांणी आमकां दिल्लें वर्तें दायज. तो भावार्थ सांबाळची आनी जिवाळ दवरची जबाबदारी आमची हर एकल्याची. त्या देखून शतमानोत्तर रुपयाळो संभ्रम जावं दी आमच्या भावार्थाचो संभ्रम. क्रिस्ताचे साक्षी जावया, देवाचें राज बांदया. जुबले वर्साचें हें ध्येय वाक्य घेवन आमी कशें भावार्थाची जिवाळ साक्षी जावयेत म्हणलें समजोवंक बाळका जेजूच्या ह्या वार्षिक फेस्ताक भावार्थान जिवे क्रिस्ताचे दिवे म्हणलो विशय आमी वेंचला. ह्या भावार्थाचो उसवाड फांकयल्ले वेंचणार दिवे आमी नोवेनाच्या पाटल्या दिसांनी भोव विस्तार रितीन नियाळ्ळे. भावार्थाचो बापूय अब्राहमान सालवासावाच्या चरित्रेंत काडिल्लीं पयलीं मेठां आनी जरा नातिल्ले वाटेन ताणें भावार्थान केल्लें तें लांब पैण नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमी नियाळ्ळें. भावार्थाचो तांडेली मोयजेचे आपोवणे
देवाच्या परचे संगी बसयल्ल्या गावाक केल्ल्या त्या लांब पैणार ताच्या भावार्थान ताणें सांबाळिल्ली ती रासन आनी सर्वेस्पोर देवातय ताका आसली वैयक्तीक साळावळ हो जावन आशिल्लो नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाचो नियाळ. उर्भेन बरोवन एकांनी जादेवाच्या मोगान पेटोवन आशिल्ल्या एलिया प्रवादेन बोंब्या पुजा करतेल्या आनी कुरड्या देवा फाटल्यान गेल्ल्या अविश्वासी परजेक निजा देवातय पाटी हाडूंक फूड केल्लें पंताहवन आनी ताचो उर्बेस्त भावार्थ तिसऱ्या दिसा आमी नियाळ्ळो. भावार्थाचो वीर एरेमिया प्रवादीन भावार्थ पोकळतरी देव आमचे पक्षेक आसा म्हूण चिंतून बडाई उलयतल्या आनी हांकरान भरलेल्या परचेक देवाचें उतर शीदा गाजयलेली रीत नोवेनाच्या 4थ्या दिसा आमी पळयली. मरी आनी जुजे भावार्थी जोडें आनी आदर्श कुटाम, कित्याक तांचें जिवीत सदांच देवाचेर केंद्रीकृत जाल्लें. देखूनच देवाच्या उतरा प्रमाणें तीं जिवंक सकलीं आनी आपलें कुटाम बागेवंत करूंक पावलीं म्हण नोवेनाच्या 5व्या दिसा आमी नियाळ केलो. 6वो दीस पेद्रू भावार्थाचें कडाप अस्कत सायबांच्यांक बरवशाचो उसवार दिवचो दिवो. जिवितांत आमी बोगची पोडणी सलवणी न्हय या संपणी न्हय. बगार देवाच्या आधारान आमी परत उठोवन जंय ताच्या वाटेर चलयेत म्हूण प्रेरण दिवची भावार्थाची पंटी. 7वो दीस भाव बांदवपण आनी पेल्याचो हुस्को असल्या कन्या वरवीं आपलो जिवाळ भावार्थ रुता केल्ल्या सुरविल्या क्रिस्तांवांचें जिवीत आमच्या भावार्थी जिविताक एक वर्तें मेल फांगत. 8वो दीस जीवन क्रिस्ताक भेटल्या उपरांत क्रिस्तस आपलें जिवीत आनी सोमी म्हूण वळखून घेवन त्या क्रिस्ताक सगळ्या संवसारार परगटोवंक आनी भावार्थाक साक्ष दिवंक कळमीत नासतना वावुरलो भावार्थाचो शिपाई साम पावलो. कालचो दीस नोवेनाचो निमाणो दीस आमच्याच पुर्वजांचो भावार्थ आमी नियाळ्ळो. भावार्थस आपल्या जिविताचें दायज आनी ग्रेस्तकाय म्हूण वळखून तें भावार्थाचें आकटें सदांच जिवेंत दवरूंक तांणी केल्लें साधन टिप्पुरायान चलयिल्ल्या दगदवणे आनी बंदडे वेळार तांणी दाखयिल्लें धैर्य आनी भावार्थानच भरोवन आनी मिसलोन गेल्लें तांचें देसपडतें जिवीत आमकां आदर्श देखून आमी कशें तांच्या पावलांनी चलाजय आनी आधुनीक तांत्रीक आनी वैज्ञानीक काळार कशें आमी भावार्थाचो दिवो जिवो दवरी जाय म्हण शिक्षीत जाल्या. आज बाळोक जेजूच्या वार्षिक दबाजीक फेस्ताचो दीस. भावार्थान जिवे क्रिस्ताचे दिवे आमच्या फेस्ताचो संदेश. भावार्थ आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुन्याद. ती घट तेदना भावार्थाची वाळ क्रिस्ताचो उसवाड परजळी. इस्रायल परजा हे बरें जाणा आसली म्हूण विधी नियमाच्या पुस्तकान आमकां झळकता. देखून ही भावार्थाची उसारणी सदांय करतली आनी भावार्थान जियेली. परसांक उसवार्थून जातली ही देवाची बासवणी पाळोवंक साधन करतली. तांच्या कपलार तांच्या हृदयार आनी तांच्या हातार हो भावार्थाचो पाटो बांदून भावार्थाची परजा जावंक प्रयत्न करतली. भावार्थान जियोंक बागेवंत जावंक क्रिस्ताचो उजवाड फांकोवंक आमी आशेतांव. आशेवन रावल्यार फावना. आमच्या कन्यांनी भावार्थ परजळोवंक जाय. नांतर भावार्थाक तोंड ना, जीव ना. दुसऱ्या वासपांत धर्मदुतांच्या कृत्यांनी आमकां पळोवंक मेळची मुळावी क्रिस्तांव समाज आमच्या भावार्थी जिविताक आरसो. जागतीकरण, व्यापारीकरण आनी लौकीकरण सोडून आत्मिकता आनी भावार्थ शेळेवच्या ह्या आमच्या आधुनीक परिसरान देवाचेर होंदवून राव. ताचे राज पयलें सोद. तेदना तुका कितेंच उणें पडचें ना. उदंड मापान सांसारीक जिविताक जाय पुरतें तो दितलो. सोद पयलें देवाचें राज आनी तुजें क्रिस्ती जिवीत परजळीत कर. आज जेजूचो हो आमकां संदेश. ह्या फेस्ताच्या लितुर्जीन भक्तीपणी वांटो घेवया. फेस्ताचें संभ्रमीक मीस भेटोवंक आयचो प्रधान याजक
अधिक मानाधिक लुईस पाऊल सोज, मंगळूर देसिजेचो धर्माध्यक्ष, तशेंच भौमानाधिक आर्चिबाल्ड गोन्साल्वेस, कर्नाटक गोंय कार्मेलीत प्रांताचो प्रांतीय वडील आनी तांचे संगी सहा भेटवणी करूंक आसच्या सर याजकांक आनी आमच्या देसिजेच्या शतमानोत्तर रुपयाळ्या जुबलेवाच्या ह्या बागी वर्सा सगळ्या देसिजेचे देवपर्जेचे प्रतिनिधी जावन आमचे मदें हजर आसच्या सर्व वाराड्यांच्या गवळीक परिशदेच्या कार्यदर्शींक बँडा तुर्बेच्या नादान उबे रावन स्वागत करया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो भयणीनो बाळोक जेजूच्या सर्व भक्तिकानो बाळोक जेजूची परब वार्षिक परब ही संभ्रमान आचरण करूंक आमी सर्व बाळोक जेजूची भक्तिका हांगासर ह्या सांजेच्या वेळार आसा. बाळोक जेजूक मान करूंक आमकां ताणें बरें केलां, आमचें मागणें ताणें आयकलां, आमी ताचे कडेन मागले उपकार ताणें दिल्यात असली मोगणां आमकां आसात आनी देखून ताका अर्गां दिवंक आमी व्हडा उर्बेन हांगासर आसा. संगताच ताणें आमकां आनीकी बेसांव दिजे, आमच्यो गरजो सुदारसीजे म्हणली आमची आशा. आमच्यो गरजो आमी सांगूंक येता पूण तितल्यारच आमी रावचे न्हय. आमी भावार्था विशांत ह्या 9 दिसांनी नियाळ केला आनी आजय त्याच विशांत आमी आयकतल्या. आमी आमची जिणी भावार्थान जिवन क्रिस्ताचे दिवे परजळीत दिवे समाजींत आमी जायजे म्हणलें तें बाळोक जेजू आज आमकां ह्या दिसा विसारता. तोचो संदेश आमी आज घेजे. सदां तुमी पयलें सर्गींचें राज आनी सर्व हेर वस्तू तुमकां मेळटल्यो म्हूण जेजून म्हणलें आसा. तें भोव चड गरजेचें. आमच्या जिणयेची बदलावण भावार्थांत घट थीर आमी जावंक आमचें प्रयत्न जावं दी. ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवच्याक आमी आमकांच आमी तयार करया. पातकांची दूख आमी धरून वखसांनी आमी मागया. भावार्थान जिवे क्रिस्ताचे दिवे पूण आमचे दिवे मिणमिणतात. संपूर्ण प्रकाश फांकोवच्या बदलाक आमचो भावार्थ भ्रश्ट जाला. देवसार संसार आनी कूड हे सगळे आमचो भावार्थ कदळायतात. 769 रुपयोत्सव संभ्रम आमच्या भावार्थाचो संभ्रम पूण आमी खंय देवसाराक आनी ताच्या बुलोवण्यांक फाट करता. सर्वेस्परा देवाक मात्र चिटकोन रावता. बाप्तिस्माची ही बसवणी खंय पावल्या. पळय, हेवशीन रेतीरेक धांवताय, तेवशीन माट मंत्रां करताय. वास्तू सारके ना, गडी बरी ना, वो तो सोमा करता खंय. लांब तांचे मागणे, नितळ तांचे जिवीत, गूण तांचो भावार्थ हेच आमचे पुर्वज. तूं तांची पिळगी तुका बघाना. वय हांव ओडटां, देवाक एकल्याक मात्र आराधन करता. तोच म्हजें थारण, तोच म्हजें खोटें, तोच म्हजें खडाप. सुम्या म्हाका बक्षी. सुम्या काकुतका संघटीत तांचे जिवीत. बाये, आमगेर आसा वर असलें उदार तांचे मन. सक्टांनी येजे सुदारसीजे, विशाल तांचे आपोवणे. सगळो वाडो सांगाता संभ्रमच्याक हर एक कार्य. पूण तूं प्रेझेंट्स इन प्रेझेंट्स ओनली. नो गिफ्ट, नो फ्लावर्स. कोणायचे हंग नाका. कार्य आसा, गम्मत जेवण वस. डीजेचो व्हडलो आवाज, मौन हाजीरपण. बापा, ते सोमेस्त एक जावं. पूण तुजी सवारी. ती उठली आनी पुता कडेन सांगून उणो जाल्लो वायन भरती केलो. पूण हांव म्हजेच बंदेंत आसां. हांवूय तिचे बरी नदर दवरतां. हांवूय मॅट काडटां.
एकवटाचें साधन वांटून घेवचो दूत समजून येसो सेवक जाता. स्वार्थी म्हणल्यार संवसारांतलो उडता, माया मोग म्हणल्यार सागोरांत हांव उपेतां. सोम्या म्हाका बचाव कर. Krista kakut धाकटुल्या तांच्या बिडारांनी आल्तार मोदें जागो घेतले. भायर भितर वेता आसतना तिचेर दिश्ट कंचतले. ज्ञान चडलें, गिन्यान वाडलें, तांत्रिकता वाडली, घरां वस्तूंनी भरली, भुरगीं उणें जाली. आल्तार कुशी गेली, शोकेज मोदें पडली, लांब मागणी मोटवी जाली. संपर्क साधनाचो भरपूर उपयोग वाडलो, टेन्शन वाडलें. एकलेंच भुरगें डिस्टिंक्शन मेळोवंक ना म्हूण फेनाक उमकळ्ळें. हाय सोम्या, खंयची हेमकोंडाची वाट हांवें धरली. हांव उठतलों आनी म्हज्या बापाशी वेतलों. उंड्यान मात्र न्हय, देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात त्या हर एका उतरान मनीस जियेता. सर्वेस्वराक मात्र आराधन कर. पूण हांवें ताची परिक्षा केली. येदोळ पर्यंत हांवें संवसाराक फटलून धरलें. पूण ना, हांव उडतां आनी खुर्साक वेंगतां. सोडवून दिल्ल्या जेजूक हांव स्विकार करतां. आमी नवी मनशां जाल्यां भावार्थाचें तेल आमच्या जिणेंत जेजून वतलें. ही करपा फावो केल्ल्या देवाक महिमा दिव्या. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता.
आणि त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचताव. या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासायलेली या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. द्वितीनियम पुस्तकांतले वाचप. आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजांत खोंचोन दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोवन आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती तुज्या हातार एक कुणा तशी बांद आनी तुज्या कपलाचेर एक श्रृंगार कसो उमकाळाय. तुज्या घरच्या दरवंताचेर आनी शहराच्या दरवट्याचेर ती बरोवन घाल. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुकार. वासुया तो बरो मोगा परिमिताचो करो. सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिताचो करो. सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिताचो करो. सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिताचो करो. देवा मुझ्या राया हांव वाकणटा, तुज्या नावाची स्तुती करता सदांकाल आनी ससनाक. दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता, तुझे नाव वाकणता सदांकाल आनी ससनाक. सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिताचो करो. संत संततीक परगटा तुझ्या कृत्याची वडवीक आणि तुझ्या विस्मित कृत्याची करता वर्णन. तुझी कीर्ती तुझे महिमेचो परसळ तुझ्या सर्यासो करता हांव नियाळ. सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिताचो करो. सर्वेस्पोर दयाळांनी काकुळता रागार जावं सवकास
माया मोगान भरलोलो सर्वेस्पोर सगळ्यांक उदार सगळ्या तुझ्या रसनाचेर आसा ताची दया सोम्या दिन मासुया तो बरो मोगा परिमिता सो करो सोम्या दिन मासुया तो बरो मोगा परिमिता सो करो धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप सोमेस धर्मदूतांची शिकवण आयकुच्याक भावपणापणान एकतारान उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक तिरासनेन आपलो वेळ करसिताले धर्मदूतां मारिफात सबार असर्यां आनी कुणां जाताल्यो देखून सोमेस तांचेर एक तराची भिरांत आयिल्ली भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेतालीं आनी आपापले खासगी आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयवज म्हूण दवरतालीं आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे समेस्ता मोदें तीं वांटून घेतालीं हर एक दीस एक मनान देवळांत तीं सांगातां मेळटालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं काळजाच्या संतोषान आनी सादेपणान देवाक होगळाप दिवन तीं समेस्त जेवतालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयल्या तांकां मेळान भोवतीकर दिसान दीस सोमितांचो संको सोडयतालो देवाचें उतार हें सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता उपरांत जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें
हासो लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो न्हय आनी नेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया, ते कावळे, ते ओंपिनात, ते लुविनात, तांकां तुपी वा कोठारां नात, तरी पूण देव तांकां पोसता. तुमी सुकण्या प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक पनी सोडोंक सकत. तर इतली चिल्लर संगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार हेर संगती विशांत तुमी कित्याक खंत करची. ती काट फुलां कशीं वाडटात पळया. ती गोळानात वा सूत वळिनात, तरी पूण सालमांव राय पर्यान सगळ्या आपल्या वैभवांत तांतल्या एक फुलाबरी नेसुल्लो ना. आज आसा फाल्यां रान्नीन लासतात ते शेतांतले तण सयत देव हे परी नेसयता जाल्यार आनीकी कितल्या वर्त्या थरान तुमकां तो नेसोवचो ना. हे उण्या भावार्थ्याचे न्हू. देखून कितें खावचें, कितें पियोवचें म्हणून लेखावरती सोदना आनी हुस्को तुमकां नाका. अन्न भावार्थी ह्यो सोर वस्तू सोदतात, पूण ह्या सोर वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हण तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयले देवाचें राज्य, हाचे सवें हेर वस्तूय तुमकां मेळटल्यो. देखून सदां तुमी पयले देवाचें राज्य, हाचे सवें हेर वस्तूय तुमकां मेळटल्यो. देवाचे उतर हे बाळोक जेजुतय म्हज्या मोगाच्या गवळी बापानो, सर्व याजक भावानो, धार्मीक भावा भयणीनो आनी मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो. सुमार वर्सां आदीं हांव सेमिनारिस्ट जावन आसतना एका पयशिल्ल्या हळ्ळेंतल्या फिरगजेक सामार कॅम्पाक म्हणून म्हज्या सांगात्या सांगात हांव गेल्लो. आनी सांजेचे आमी वेळ आसतना कुटुंबाची भेट करूंक सुरू केली. आनी अशें भेट करून एका घरा पावले तवळ थंयसर एक ल्हानशें चेडूं भुरगें आसलें, 4-5 वर्सांचें कोण ना. उलयतना ताचे कडेन विचारलें, तुका आमी कोण म्हण कळ्ळें पुता. देखून भुरगें हांसून म्हणालें, म्हाका कळ्ळें. हांवें विचारलें, कोण सांग पळया. तुमी ब्रदर म्हणालें. आमकां भारी खुशी जाली, इतलेशें ल्हानशा भुरग्यां आमी ब्रदर म्हण कळ्ळें न्ही गी म्हूण. परत्यान हांवें सवाल विचारलें, तुका ब्रदर म्हण कशें कळ्ळें. ब्रदर म्हणून तुमी मिश्यो काडल्यात न्ही, देखून कळ्ळें म्हणाले. मोगाचे न्हू, भायल्या गुर्तान आमी एकामेकाची वळख धरता. ल्हानशें भुरगें ताका सट्टी कांय चिंता कळना, पूण ताणें वळख धरली. साबार संगतींनी आमी भायल्या गुर्तांत हांव कोण, कितें, कशें, खंय खालें म्हण आमी सोदून काडटा. एका क्रिस्तांवाचो गुर्त कितें? कुरीस, कोंत, बेंतीण, देवासांव. पूण नीज जावन एका क्रिस्तांवाचो गुर्त खंयचो? तो जावन आसा भायलो. आनी एका क्रिस्तांवाचो गुर्त जावन आसा ताच्या भितर आसचो भावार्थ. आनी हे कोंत, बेंतीन, कुरीस आनी आमी करचे सगळें देवासांव आमच्या भितरल्या गुणाचो व्यक्त करची रीत. फाटल्या 9 दिसांनी आमी भावार्था विशीं नियाळ करून आयल्या. आनी आयचो दीस भावार्थान जिवे, क्रिस्ताचे दिवे म्हणलो संदेश आमी घेतला. जिवो या जिवे म्हळ्यार कितें? इंग्लिशांत आमी फ्रेश म्हणटा, लायव्ह, एलायव्ह. आमी मासली जिवीस आसा म्हणटा, रांदवय जिवीस आसा, मास फ्रेश आसा. फ्रेश कितें आसा तें आमकां आकर्शीत करता. आनी कितलें मोल जाल्यार आमी फाटीं सरना, आमी घेवन घरा येता. पूण बेळशेल्लें, शेळेल्लें, पुरंगेल्लें धर्माक दिल्यार आमकां नाका. तूं फ्रेश दिसताय सायबाया, सायबीने म्हणून आमी उलयतना सांगता. मनीस जिवो या फ्रेश आसल्यार आमकां आकर्शीत जाता, उलोवया म्हण बगता, रावया म्हण जाता.
मोगाच्या न्हू आयची लितुर्जी आयचो संदेश आमकां सांगता आमी भावार्थान फ्रेश आसोंक जाय, भावार्थान जिवे. आनी केन्ना आमी भावार्थान जिवे जाता तवळ आमी क्रिस्ताचे जिवे जाता. कसली बरी गजाल ही. पण थोडे फावटी आमी दोळस मिसाच्या सुरवातेर आयकल्ले बरी आमी भावार्थान शेळेता. 3 तरांचे शेळे भावार्थ आमी पळोवयेत. पयलो भावार्थ किंडर गार्टन भावार्थ, केजी भावार्थ. आमी केजीची भुरगीं पळयल्या. सक्कड वडिलांनी करून दिजे खावंक जेवंक नितळाय न्हेसोंक पांघरूंक. कांय इल्लेशें सोडून जाल्यार पॅंक रडटात, मम्मे मम्मे डाडा डाडा म्हण आमी भावार्थात. जायते फावटी आमचो संबंदी देवा कडेन असोच जबाबदारेच्या जिविताक आमी तयार ना. आनी कशें ल्हान भुरगीं आवय कडेन आनी वडा कडेन हट्ट करतात आनी सगळें मागतात आनी सारतात आनी सर वेळी मेळजम राखतात, तशेंच देवानी आमकां करीचें म्हणून चिंतचें. सदांच पुरपुरे आनी मुरमुरे. दुसऱ्या रितीचो शेळो भावार्थ सुपर मार्केट भावार्थ. कोडयाळान जायते सुपर मार्केट आयल्यात, सक्कडे वतात म्हणून म्हाका एक दीस वचचें बगलें, पूण हाडचें कालें. पळयतना म्हाका पेन्न मुगदन आयलें. देखून एक पेन्न वचून हाडया म्हणून हांव गेलो सुपर मार्केटीक. आनी थंय पळयतना कितें सोबाई वस्तूंची मांडून दवरली. एक बॅग काणयली, एक गाडी काणयली आनी कितें पुरो बरें दिसलें म्हाका जाय म्हूण बगलें तें पुरा घालें आनी ओट सयत बॅग घेवन हांव आयलो. आनी रुमाक येवन पळयतना पेन्न एक सोन उरलें पुराडलां हांवें. जायते फावटी आमचो भावार्थ आमी आमकां जाय जाल्लें मात्र विसचें, कितें आकर्शीत आसा पळय तें मात्र आमी सोदचें, सोबीत करून मांडून दवरलें आनी आमकां जाय बगता पळय तें मात विसचें. पूण जीव भावार्थ म्हळ्यार मोगाचो न्हू हो न्हय. क्रिस्तांव जिणेंत कितें आकर्शीत दिसता तें मात्र घेवचें आनी गरजेचें सोडचें हो खरो भावार्थ न्हय. फेस्तां परबो जाय पूण प्राजीत कुमसार सक्रामेंत नाका. वाड्याची फेस्तां पिकनिकां जाय पूण वाड्या जमती नाकात. रेतीरो नोवेना जाय पूण बगसूंक माया मोगान जिवोंक जिणी बदलूंक नाका. कितें बरें दिसता तें मात घेवचें. तिसरो शेळो भावार्थ फायर सर्वीस भावार्थ. फायर सर्विसेचे आमकां घडटा. एकलो 2 कार दर्या देगेत तडीत न्हू थोड्या पैनाऱ्यांक पुरा एका कुद्राक आयलँडाक व्हरतालो खंय. आनी अशें ताच्या सदांचे बरें व्हरता आसतना एक तरणाट्यांचो पंगड थंयसर आयलो दोणीर बसूंक. आनी सकट बसले, पोदां म्हणून आसले, केंकारे घालून आसले, बोब्मार आसले, पिकनिका बेसरली. आनी 2 कारान 2 उदकाक देंवोवन चापयले, दोळे दांपले, आनंद बापा कडले आनी सर्गाक दिश्ट लावन ताणें कितें मागणें गेलें. आनी तरणाटी पुरो आसली ताका पळोवन ओळखलो कोणसो पिसो मागता. आनी 2 उदकान गेली आनी मुखार येता आसतना अवचित म्हळ्यार भितर ल्हार आयली विशेष आनी 2 बिडचार जाली. आनी 2 कारान म्हळें जागृत रावा आतां भुरगीं सकट मागोवंक पडली देवाक उलो मारलो आनी बोबाटा गेलो. आनी पूण 2 कार मात शांत आसलो. आनी एकलो ताका पळयता, सायबा तूंय माग, कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां राखचें. 2 कार म्हणालो, दर्यो शांत आसतना हांव मागतां, दर्यो उसांबळ जातना हांव कामाक लागतां. दर्यो शांत आसतना हांव मागतां पूण दर्यो उसांबळ जातना हांव कामाक लागतां. देवा थंय आमचो संबंद चडेबिटी फायर सर्विसाच्या बरी. म्हणजे कितें अवघड आयलें देवा खंय आसाय, पिड्या शिड्या आयली देवा राख, सायबा बगोस तूं खंय आसाय, आमी सवालां करता. पूण मोगाचें न्हू देव टायम 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 करून गांठ मारन आमी कश्टांत आसले जाल्यार हे जे म्हण आशेवचें तें खऱ्या भावार्थाचें लक्षण न्हय. पूण नीज भावार्थ सर्व काळी सर्व वेळी, आकांतांत आनी संतोशांत, सुखांत आनी दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेंत, ग्रेस्तकायेंत आनी दुबळीकायेंत, जैतांत आनी सोलोणेंत देवाचेर अखंड विश्वास दवरचो जावन आसा. हे आमचे वरी जायतगी म्हणून थोड्यांक एक सवाल उदयंक पुरो खंडीत जाता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या पुर्वजांनी हें कर्ण आमकां दाखयलां. अस्कत मनशां विशेष भावार्थाची देख जावन बदल्ल्यांत. तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय म्हणलो अब्राहम भावार्थाचो बापूय जालो. सुडाल उलोवंक जायना म्हणलो मोइजे भावार्थाचो तांडेली जालो. बियान लिपोवन रावलोलो एलिया भावार्थाचो उजो जालो. म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना हांव एक भुरगो म्हणलो जेरेमिया भावार्थाची तालवार जालो. मोरयेक गुपीत सोडूंक चिंतुल्लो जुजे भावार्थी कुटुंबाचो वडील जालो. 3 फावटी जेजूक नेगार केल्लो पेद्रू भावार्थाचें कडाब जालो. जेजूक पळयोवंकच नातले सुरविले क्रिस्तांव भावार्थाचे मेल फांगत जाले. क्रिस्तांवांक दोग दिल्लो पावल भावार्थाचो शिपाई जालो.
कष्टां दोगदवण्यामध्ये जियेल्ले आमचे पूर्वज भावार्थाचे साक्ष या गवाय जाले. तर मग न्हू आमी कितें करूंक जाय? भावार्थान जिवे जावच्याक, फ्रेश जावच्याक आमी कितें करचें? आनी आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही उतरां काळजान कोंसोवन दवर. जिवो भावार्थ म्हळ्यार मोगाचो न्हू, काळजान आनी आत्म्यान आनी सक्तेन देवाचो मोग करचो. न्हय आमकां जाय जाल्ले तवळ, कशें आयले तवळ. आनी अशें करूंक तुज्या भुरग्यांक परत आनी परत सांग म्हणटा उतर. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोवन आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती उतरां तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांद. तुज्या कपालाचेर एक श्रृंगार कसो उमकाळाय. तुज्या घरच्या दारवंतांचेर आनी शहराच्या दारवट्यांचेर ती बरोवन घाल. म्हणजे सगळें जिवनच, अस्तित्वच देवाचेर आसूंक जाय. हो जावन आसा जीव भावार्थ. आनी दुसरो दाखलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांच्या जिणेंतलो तांच्या जिव्या भावार्थांची लक्षणां कसली? ही धर्मदूतांची शिकवण आयकतालीं. भावपणाच्या एकवटान ती जियेतालीं. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संभ्रमान ती वांटो घेतालीं. मागणें ती करतालीं. खासगी स्वंत आस्त बदीक विकून दान धर्म करतालीं, एकामेका वांटून घेतालीं. संतोषान देवा कर्गां दितालीं. मोगाचो न्हू जिवो भावार्थ म्हळ्यार हो. आनी तिसरो दाखलो आयच्या वांजेलांतलो. जेजू म्हणटा, संवसारी संगतीची कंत भावार्थ शेळ्योंक कारण जाता. खावच्या जेवच्या पियोवच्याची कंत, न्हेसच्या भांगरच्याची कंत, केदाळा मरता हांव कोण ना, आमच्या हांव केदाळ चलता कोण ना म्हणली कंत, हे सक्कड आमचो उणो भावार्थ दाखयता. भावार्थ जिवो दवरून करीजे जाल्लें एक मात्र म्हण जेजू सांगता, सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी हाचे सवे हेर वस्तूय तुमकां मेळटल्यो. तर मग न्हू आमचो भावार्थ कितलो गूंड आनी जिवो म्हण आमी हर एक दिसा हर एक वेळा व्हरून पळोवंक जाय. 3 तरांचे क्रिस्तांव आसात खंय. पयले जल्मान क्रिस्तांव, दुसरे सवयेचे क्रिस्तांव आनी तिसरे विंचोवणेन क्रिस्तांव. जल्मान क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण? ते क्रिस्तांव आवय बापायक जल्माल्ले. तांकां क्रिस्तांव नांव आसा. पीटर, लियो, फ्रांसीस आनी एक आल्कुंद आसा, डिसोजा, फेर्नांडीस, लसराद, रॉड्रिगस. शिवाय दुसरें तांचे थंय क्रिस्तांव म्हूण सांगचें जालें कांय ना. तांणी इगर्जी घेवचें 3 फावटी मात्र. एक फावटी हांवें तांकां हाडलां पवित्र स्नान दिवं, आनी उपरांत चरको जाल्यार चेडवाक हाडून, चेडून जाल्यार चरक्याक हाडून काजार येतात. तिसरे फावटी कोणी म्हणी तांकां पेटयेन घालून हाडटात. 3 फावटी मात. आनी क्रिस्तांव म्हणलें तांकां बगापच ना आनी जिनी जियेचें म्हणून तांकां बगाना. जल्मान क्रिस्तांव. दुसरो वर्ग सवयेचे क्रिस्तांव. हे क्रिस्तांव कुटुंबान जल्मल्ले आनी बुधी प्रकाशा पावता आसतना मिसाक ते आसात, कुमसार कुमगार ते आसात, नोवेना रेतीरो पुराजा ते आसात आनी एक्काय की सुकयनात. पूण कितें आमी सारला कळीत ना. आयतारा कितें आमी सांगताय, मरे घरा रावन कालें करचें, बोर जाता. म्हणजे सवयेचें जालां पूण कितें जाता आनी ताका जिणेक संबंद ना. देखून सवयेचे क्रिस्तांव. आनी तिसरे विंचोवणेन क्रिस्तांव, क्रिश्चियन्स बाय चॉयस. हे क्रिस्तांव कुटुंबान जल्मल्ले जावंक पुरो, या मागीर क्रिस्तांव धर्म आपणायले जावं की पुरो. पूण हांचे थंय एक बदलावन आसा. हे सक्कड संगती हेरां बरी करतात पूण चिंतून करतात. आनी कितें ते करतात आनी कित्याक ते करतात म्हूण तांकां कळीत आसा. आनी आसलें इल्लेशें करन तांकां समाधान ना, पूण सदांनी ते सारतात म्हजो भावार्थ हांवें जियेचें तर आनीक चडीक हांवें कितें करूंक जाय. म्हणजे तांणी इगर्जेंत आनी तांच्या देवास्पनांत कितें करतात आनी तांच्या जिणेक संबंद आसा. देखून ते विंचोवणेन क्रिस्तांव. मोगाचो न्हू हांगासर आसचे आमी खंडी जावन पयल्या वर्गाचे न्ही. दुसऱ्या वर्गाचे जायते जाण आमचे मदें आसूंक पुरो, सवयेचे. देखून जर आमी दुसऱ्या वर्गांत आसा तर तिसऱ्या वर्गांत वचोंक जाय. आमचें क्रिस्तांव पोवन आमी जावन विचोंक जाय, तें सवयेचें जावचें नाका. आनी देखून हो जावन आसा जिवो भावार्थ आज आमी नियाळचो. एका खऱ्या भावार्थ्यान अशें देवा लागीं मागलें खंय, हांवें देवा लागीं बळ मागलें आनी हांवें बळवंत जावच्याक देवान म्हाका कश्ट दिले. हांवें जणवाय मागली आनी हांवें बुदवंत जावच्याक देवान म्हाका समस्या दिले. हांवें ग्रेस्तकाय मागली आनी हांवें वावर करच्याक देवान म्हज्या हाता पांयांक सकत दिली. हांवें धैर्य मागलें
आनी हांवें दैरादीक जावच्याक जिनयेन म्हज्या सबार आपाय दिले. हांवें मोग मागलो आनी हांवें मोग करच्याक देवान म्हजे भोंवतणी सबार मनशांक दिले. हांवें जायते उपकार मागले आनी देवान म्हाका मागिल्ल्याच्याकय चड अवकाश दिले. हांवें मागिल्लें एक्की म्हाका मेळ्ळें ना, पूण म्हाका गरज आशिल्लें सक्कड मेळ्ळें. हांवें मागिल्लें म्हाका एक्की मेळ्ळें ना, पूण म्हाका गरज आशिल्लें सक्कड मेळ्ळें. मोगाच्यान हो जावन आसा जीव बावार्थ. हांवें मागिल्लें मेळ्ळें मेळोंक ना, हांवें चिंतिल्लें जालें जावंक ना, हांवें सोदुल्लें लाभलें लाभोंक ना. हाचे वयर हुंदोन आमचो भावार्थ शेअर मार्केटी बरी वयर सकयल सोनय तो बदलूंक नजो. सर संगतीनी जोब पात्रियार्का बरी आमी म्हणोंक जाय, देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव हरसिल्लें जावं. एका जिव्या भावार्थ्याचें लक्षण हें. मोगाचें हांवें अनुभव केल्ली जिवो भावार्थ दाखयली, एक दोन दाखले हांव तुमच्या मुखार दवरतां. काल संजेर हांव खंय वचोंक भायर सरतना म्हजें मोबायल रिंग जालें आनी उलयता आसतना म्हाका कळ्ळें, म्हाका वळख आशिल्ली एकली स्त्री एका शहरांतल्या फिरगजेंतली. फादर फाल्यां म्हज्या भुरग्याचें हॉल म्हणजे आज संजेर तुमी येजे म्हणली. देखून हांवें सांगलें, बाय म्हाका येवंक जायना, शर्मा दिवंक वचोंक गा. ओ फादर आयल्या बरें बरें आहलें. आनी एक फावटी हांव येतां. फादर खंडीत येजे तुमी, पूण आमचें घर पयलें आशिल्ले कडेन ना. हांवें सांगलें कितें जालें? आमी आतां बदलिलां, आमी मदर तेरेसा आश्रयाच्या लागीं आसा. ही स्त्री सुमार वर्सां धरया ती नर्स वृत्तीन, आनी ती आपली वृत्ती करिनासतना तिका सौगां भुरगीं सवतें भुरगें, पूण आपलो वेळ पिडेस्तांची सेवा साकरी करच्यान करशिता. हांवें विचारलें, तुवें कित्याक घर बदलिलें? आदलें घर इल्लें पयशे आसलें पूण बारी सुबीत आसलें आनी बरो जागो. फादर म्हाका आनी एक भुरगो जाला आनी हांगातान म्हाका थंय वचोंक सेवा करूंक जायना. देखून म्हज्या नवऱ्या सांगलें हांवें घर बदलिचेंच. आनी सेवा करच्याक लागून हे स्त्रियेन आदलें घर सोड न्हू ल्हानशें हेर आनी एक घर मदर तेरेसा आश्रया लागीं घेतलां. मोगाचें जिव्या भावार्थाचें लक्षण. दुसरो एक दाखलो, सुमार वर्सां आदीं आमच्याच कोडयाळांतलें कुटामो यात्रेक पैनाक बायसन गेलें घरचीं सकटां आनी वाटेर अवघड जालें आनी घरच्या 8 जाणांतलीं 6 जाणां अवघडांत अंतरलीं. दोगां मात उरलीं, एकलेक विशेष गाय जाल्ले आनी एक इल्लेशे गाय जावन वाचून उरली. वळखचें कुटाम देखून हांव एका वर्सा उपरांत मरणाणी जाल्या उपरांत तांची भेट करूंक गेल्लो. ताच्या पयलें उलोवंक म्हाका धैर्य पावना. हांव चिंतून आसलो आनी आतां सवाल विचारल्यार कित्याक अशें जालें, कितें कशें जाप दिवचें म्हूण हांव भियान गेल्लो. आनी थंयसर येता आसतना म्हाका जाप आशिल्लें, ही दोगांय हांसून म्हणले वरी म्हाका स्वागत करतात. आनी कितें जालें हाचे विशयान उलोवंक लागलीं आनी म्हणाली, फादर देवाच्या कुशेक आमी केदाळे सवाल करूंक नजो, म्हाका आमी काल्तिमान घालूंक जाय. हांव अजापलो, कशें हें साध्य? मोगाच्यान जिवो भावार्थ म्हळ्यार हो. तिसरो एक दाखलो, थोड्या वर्सां आदीं फादर मुल्लर सांत एकलो तरणाटो कॅन्सर पिडेंत आसुल्लो. ताच्या उजव्या पांयाक कॅन्सर जाल्लें आनी सगळो पांयच काडिचे पडलो. पूण बेजाराची गजाल म्हळ्यार काचीरच्या पयलेंत तें कॅन्सर ताच्या कुडीक सगळ्या कुडीक वचोन जाल्लें आनी तो मोरोंक तो 150 दीस आसा डाक्टरान सांगलें. आनी त्या वर्सा क्रिस्मसा तवळ तो आस्पत्रेंत आसुल्लो आनी आपले क्रॅचेस घेवन हो मनीस खरी एका पिडेस्ताच्या कटल्या कडेन वचून हॅपी क्रिस्मस आनी हॅपी न्यू इयर म्हणून हेरांक बरें मागतालो. हाका पळयले साबार जण पिडेस्त उत्तेजीत जाले आनी थोड्यांनी विचारले तवळ म्हणालो, संतोष दिवच्याक म्हाका ह्या संवसारी देवान धाडुल्लो, संतोष दिवच्याक म्हाका देवान ह्या संवसारी धाडुल्लो. मोगाच्यान ह्यो सर गडितां विशेष भावार्थाची साक्षी, भावार्थान जिवे क्रिस्ताचे दिवे. तर मोगाच्यान कश्टान वर येता आसतना हे देवा कितले व्हडले कश्ट म्हजे म्हणचे न्ही, आमी म्हणोंक जाय हे कश्टा कितलो व्हडलो देव म्हजो. हे देवा कितले व्हडले कश्ट म्हजे म्हणचे न्ही, हे कश्टा कितलो व्हडलो देव म्हजो म्हूण आमी म्हणोंक जाय. हो जावन आसा जिवो भावार्थ. फाटल्या 9 दिसांनी सुकें नासतना नोवेनाक आयिल्ली हांगा आसात, थोड्या दिसांनी मात्र आयिल्ली हांगासर आसात आनी आज मात्र आयिल्ली आसात. आनी इतल्या व्हडान संख्या पळयत आसतना खंडीत आमकां धादोसकाय भोगता. पूण कितें आमी भायल्यान हांगासर दाखयता तें आमच्या भितरल्या गुणाचें रुपणें जावं दी मोगाच्यान. देसीच्या 125व्या वर्साच्या जुबलेवाच्या आचरणाच्या दिसाक आमी लागीं आसा. आमी भावार्थान वाडोवन इतून पावल्या तर आमी कितें करूंक जाय? आमचो भावार्थ आमी जिवो दवरूंक जाय. देखून रडकुऱ्या पुरपुऱ्या क्रिस्तांवांनी कुशाली जाय जय, भिवकुऱ्या फळकुऱ्या क्रिस्तांवांनी जागे जाय जय, जमकुऱ्या निद्रेस्त क्रिस्तांवांनी क्रियाळ जाय जय, अळशी तटस्थ क्रिस्तांवांनी सुडसुडी जाय जय, निराशी कंतिस्त क्रिस्तांवांनी आशावादी जाय जय,
गोस्परी शेळमड्या क्रिस्तावांनी उर्बेस्त जायजय, सुराती कंजूस क्रिस्तावांनी उदार जायजय, जिबाळ्या कबराळ्या क्रिस्तावांनी आपली तोंडां दांपी जय, आणि बोऱ्या आणि खऱ्या क्रिस्तावांनी आपली कमरां बांदी जय, गरज पडल्यार वावरी जय, भियेनासतना झुजल जय, आनी मोर जय आनी अमर जय. आणि तवळ जातेले पवित्र सभेचे रुपांतर, तवळ जातेले मंगळूर दियेसीचे रुपांतर. लांब जियो आमचो ख्रिस्ती बाबाट, बाबाटान जिवे ख्रिस्ताचे दिवे. सगळी आम्ही उभी रावया. भावार्थाचें बी बावतिस्मा दिसा आमच्या जिवितांत किरलल्लें आनी त्या दिसा तावन आमी देवाची भुरगीं जाल्या. त्रिएक देव आमचे थंय वस्ती करता. आमी तांची जिवंत ताबेरनाकलां. गेयात क्रिस्ताचो उजवाड, क्रिस्ताच्या उजवाडाची दिवटी आमकां दिल्ली. ह्या भावार्थाच्या यात्रेक पळयणार ती दिवटी सदांच उजवाड दिवन दी. त्रिएक देवाक सदांच नमन करूंक आमकां साद जावन दी. ह्या वाटेन सदांय आमी चलतेल्या, भावार्थ जिवाळ दवरतेल्या, क्रिस्ताचे दिवे जातेल्या म्हणून ह्या फेस्ताच्या बागी दिसा जेजू बाळकाचे भक्तीक आमी क्रिस्ताचो मनियारी जावन आसच्या आमच्या गवळी बापां कडेन भावार्थाची बसावणी करया. आमच्या सर्वांच्या नावी सर्व वाराड्यांच्या गवळीक परिशदेचे कार्यदर्शी क्रिस्ताच्या उजवाडाचो संकेत जावन जळती वात उखलून धरतले. आमी सर्वांनी आमचो उजवो हात उखलून धरून आमच्या भावार्थाची बसावणी करची. बाबा भयणीनो, देवाची स्वतंत्र भुरगीं जावन जियोवच्याक तुमी पातकाक पाठ करतात गी. पातकाचे गुलाम जायना जावंक तुमी खोटेपणाच्या बोलवण्यांक पाठ करतात गी. पातकाचे मूळ जावन आसा त्या सैतानाक तुमी पाठ करतात गी. सर्व पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सदमनतात गी. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत अवंकार मोरयेतावन जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सदमनतात गी. पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें पुनर्जीवन पण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सदमनतात गी. वो आमचो भावार्थ, वचू सगळ्या पवित्र सभेचो भावार्थ, वो उचारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात. आता आमी बसावणी केल्लो हो भावार्थ रुता करतल्या, आमच्या पिळगेक त्या भावार्थांत वागयतल्या. हे भावार्थाचें दायज धांपून दवरचें नांव बगार क्रिस्ताचे दिवे जावन परजळतल्या म्हूण आमचे समेस्तांचे नावी वाराड्या गवळीक परिशदेचे कार्यदर्शी दिसपडते आमचो भावार्थ बांदून हाडची साधनां जावन आसची पवित्र बायबल, कुरीस, कोंत आनी बेंतीन आनी आमच्या क्रिस्ती केंद्रीत जिविताचो संकेत जावन बाळोक जेजूची इमाज प्रधान याजकां तावन स्वीकार करतले. वाराड्याच्या कार्यदर्शींची हांव नांवां बोलो करता. एपिस्कोपल सिटी वाराडो हाचो प्रतिनिधी जॉन मोंतेरो. सिटी वाराडोचो कार्यदर्शी संतोष डिकोस्टा. पेजार वाराडोचो कार्यदर्शी रोमन्स बेसिल लोबो.
बुंटवॉल्ड वारेडाचो कार्यदर्शी रुबेन फ्रँक, कल्याणपूर वारेडाचो कार्यदर्शी डॉल्फी डिलिमा, मंगळूरू साउथ वारेडाचो कार्यदर्शी फेलिक्स डिसोजा, मँगलोर नॉर्थ वारेडाचो कार्यदर्शी हर्बर्ट लोबो, मँगलोर नॉर्थ ईस्ट वारेडाचो कार्यदर्शी रेमंड एलायस रेबेल्लो, मँगलोर ईस्ट वारेडाचो कार्यदर्शी लॅन्सी पेरेरा, नॉर्थ ईस्टर्न वारेडाचो कार्यदर्शी रोनाल्ड मेनेझस, सेंट्रल वारेडाचो कार्यदर्शी मिसेस सेलिन डिसोजा, ईस्टर्न वारेडाचो कार्यदर्शी विन्सेंट मेनेझस, नॉर्दर्न वारेडाचो कार्यदर्शी डॉक्टर सोनी डिकोस्टा, उडुपी वारेडाचो कार्यदर्शी जॉन डिसोजा आणि सदर्न वारेडाचो कार्यदर्शी अल्फोन्स डिसोजा. मोगाळ भावां भयणीनो, व्हडा उर्बेन, व्हडा आशेन आनी अत्रेगान आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आयल्या मात्र न्ही, बाळूक जेजू मुखांतर आमच्या सर्गींच्या बापा कडेन जायत्यो संगती सांगोंक आनी मागोवंक आमी आशेता. आमची मागणी आतां आमी आमच्या बापाक उबारून ती सांगया. तुमची जबाब सर्गींच्या बापा, आमच्या पापा साहेबान सर गवळ्यांनी आणि पवित्र सभेच्या हेर मुखेल्यांनी कोरो बवार्थ सांबाळून आणि आपली जबाबदारी बऱ्या तरान पाळून पवित्र सभेक बवार्थाचे वाटेन सोमकोंक वाट दाखयशे आदार दी म्हूण आमी मागता. शतमानोत्तर रुपयाळे वरस वडा दाबाजेन संभ्रमच्या आमच्या मंगळूर दिएसीच्या हर एका बवार्थ्यान आपली जळची बवार्थाची दिवटोनी उखलून उतरान आनी करनेन तुका साक्ष दिवंक तुजो आदार दी. तशेंच आख्खे दिएसीचेर तुजी दराळ आशिर्वादां वोत म्हूण आमी मागता. तुझे आपोवणे स्वीकार कर. आपल्या समर्पित जिणेद्वारी तुजो लागशिल्ल्यान पाटलाव करच्या सर्व धर्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांचे जिवीत भावार्थाचे आनी भरवशाची एक निशाणी जावन दी म्हूण मागता. हे फेस्त वडा दबाजान आचरण करूंक आदार दिल्ल्या सर्व दानीचेर तुझे बेसांव वोत. तांच्या जिवितान सुख संतोष दादोसकाय तांकां लाभय म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक हांगासर येवच्या सर भक्तिकाचेर तुजे कुरपेसो शिवर पडून दी. अशें भावार्थांत जिवे क्रिस्ताचे दिवे जावन सदांच उरोंक तांकां फावो जावन दी म्हूण आमी मागता. एक घडीभर
मावून रावन आमच्यो वैयक्तीक गरजो आमच्या सर्गींच्या बापाक आमी भेटोवया. भोव मोगाळा बापा, हांगासर थोडी मागणी आमच्यो गरजो आमी उचारल्यात. सांगाताच आमच्या काळजांत लिपोन आसच्यो आमच्यो वैयक्तीक गरजो त्योय आमी तुका सांगल्यात. पूण आमी तुजेर पातयेत येताव. आमचो भावार्थ घट कर, थीर कर. भावार्थाचे जिणे मुखांतर आमी भावार्थांत थीर जिवे जावन जिवन क्रिस्ताचे दिवे जायशे आमकां कुरपेन आनी देण्यानी भर. कितें आमकां गरज आसा तें आमकां दी. ही मागणी आमी तुका भेटयताव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात. जुबलेवाच्या ह्या बागी वर्सा सगळ्या DSGच्या नावान दोगां भुरगीं, दोगां युवजनां, एक तरणाटें काजारी जोडें, एक मलगडें काजारी जोडें, दोगां धर्म भयणी आनी दोग धर्म भाव पुरुशांवार काणिको हाडटासतना आमी सर्वां काणिकेच्या गितां मुखांतर आमकांच सोम्याक समर्पिया. तुझ्या
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयतां ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हे तुजें सामका आनी एक देणे. आमच्या दिन वाचनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. भावांनो भयणीनो, निमाण्या ब्रेस्तराचें गडीत आतां हांगा जावचें आसा. जेजू ह्या आल्तारीर आमचे मोदें येवन वो उंडो आनी वायन ताच्या कुडींत आनी रक्तांत बदलचें हें भोव पवित्र गडीत भावार्थान आमी तें मानून घेवया. भक्तीपणान हातूंत भाग घेवया. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन तितावन असतें ते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी वो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात, पदकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. उंड्याच्या आनी वायनाच्या रुपा मुखांतर जेजू आमच्या मदें हजर आसा. हो आमचो भावार्थ. भावार्थाचो घट परगटुया. बापा, आमचे सडवणे पसत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजांनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर. आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागेवंत अंकार मरयेच्या, तुज्या बागेवंत दमदोतांच्या, तुज्या वैभवी रक्षस्यांच्या, आविलाची सांत तेरेजांनी कुर्सोचो सांजुवांव आनी समेस्त भक्तांच्या संगता तुवें विंचून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या साकरा बेनेदिक्ट आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी लुईस पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मन्यारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुज्या इश्टगातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हणून
आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनात. आमी सर्व देवाची भुरगीं एक कुटाम जावन हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या वेळार जेजून आमकां बापाची वळख करून दिल्ली एक मागणें ताणें आमकां शिकयल्लें तें आमकां भोव मोगाचें. तेंच मागणें व्हडा भक्तीन भावार्थान आमी म्हणोन बापाक मोगान उलो मारया. आमच्या बापा जाता तशी संवसारांत आनी आमी आमच्या शिकयल्या मोशितांव तशें आमची पातकां बगोस ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. माया मोगसो घुस जावन एकामेकाक शांती दियात. आमचे मुखार उंड्याचे आनी वायनाचें रूप घेवन आसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार. देवाची शेळी ही संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या ताच्या जेवणाक आमकां तो मोगान आपयता. आमी सुभागी. सोम्या तुज्या म्हज्या म्हाका फावो ना पूण जेवतच म्हाका भलायकी मेळटली. आता पवित्र कुमगार सेवचो वेळ. तुमकां स्वयंसेवक मार्गदर्शन दितले. तुम्ही आसल्या जाग्यार याजक आनी बाव कुमगार वांटूंक येतले. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ
ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರರು ತಾವು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು.
सजले सो स्वागत करता तुका वंदिता रावतो तुझ्या दारसा दारसांत सोम्या उल्हासात सेव तुका धन्य या बाकी दिसा संतोषान उल्हासान हर्षिता तुका रावतो काळजांत मोच्या सोम्या आधार म्हाका तुझे विणेनी तेंच नाका राव तूं संगीत काळजांत म्हज्या रासवसलय सदा काळजांत हांव सोम्या उल्हासात सेव तुका धन्य या बाकी दिसा संतोषान उल्हासान हर्षिता तुका रावतो काळजांत मोच्या काळजांत हांव सोम्या उल्हासात सेव तुका धन्य या बाकी दिसा संतोषान उल्हासान हर्षिता तुका रावतो काळजांत मोच्या देहकर्न उभी रवा प्रार्थुया प्रीतीवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हण तुवें येवजिले या तुझ्या मोगाच्या येवजण्या पासत वो दिनवासाचो यज्ञ संभ्रमोन जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागतां जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाकणूक आमकां पावय म्हण आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी एक घडी सगळ्यांनी बसचें अपुर्बायेच्या ह्या दिसा मोगाच्या जुजबडकाच्या भक्तिकानो ह्या संजे वेळा जशें विविध न्हंयो सागरांतय एक जातात तशें विविध कुशींतावन 15 वारड्यांतावन म्हणलें बरी भक्तिकां हांगा ह्या पुणसेच्या शेताच्या सागरांत भक्तिकाचो सागरच जावन एक जाल्यांत तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे जेजूबडकाच्या फेस्ताचे उल्हास आनी तशेंच जेजूबडकाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर मागता हें फेस्त तशें 9 दिसाचें नोवेन मंगळूर दियेसीजनाच्या शतमानोत्तर रुप्योत्सवाक अत्मीक तयाराय म्हणून आमी येवजिल्लें आज ताचें क्लायमॅक्स तेंगशी व शिखर तशें मंगळूरचो गवळी बाप आमचे मदें आसा आनी अख्खी मंगळूर दियेसीज बाबार्थान आमी जिवे क्रिस्ताक दिवे म्हूण आमी आज परगटले अदीक मन अदीक गवळीक बापानो सगळें कार्मेलीत कुटाम तुमकां रणी तशेंच आज अपुर्बायेचो प्रसंग दिवन बाबार्थान आमकां जिवाळ करून क्रिस्ताचे देवे जावन परजळोवंक आदार दिल्ल्या बाप प्रवीण लिओ लसरादो जेपू सेमिनारचो प्राध्यापक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा 15 वारड्यातावन 15 कार्यदर्शी आज उर्बेन हांगासर आसात वाती वयर उबारन तांणी सांगलें हो बवार्थ जिवाळतो न्हय आमच्या लागीं दवरता आमच्या वारड्यांत आमी परगट करता म्हणून आज तुमकां आमी शाबासकी पटयता आसतना
तुमचे संगी आमी आसाव बवर्तान जिवे जावन क्रिस्तचे दिवे जावंक सगळे कार्मेलीत कुटामस तुमचे खातीर आनी तुमच्या हर एका वाराड्या खातीर आमी आमचे मागणे बसयता. जेजू बाळकाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. आज सहा भेटवणी भेटयल्ल्या सर्व जेजूच्या तशें रिलिजियस ह्या जागां खातीर रिलिजियस भाव भयणी खातीर सिस्टरां खातीर प्रत्येक जावन आमची 3 चॅपलेन्स आमी कॉमेंताक मिसाव येता थंय सांताक्रोज बेत्तनी ब्रिजिटायन्स आनी सेंट आन्स प्रॉविडन्स तांणी कुमगार दिवस कुमक केला. तांकां समेस्तांक आमी आभारी. हें फेस्त भोव भक्तीपणान संभ्रमान आचरसूंक लितुर्जीक आदार दिल्ल्या सर्वांक तशें आयची गायन मंडळी तशें वजंत्रां खेळपी आनी तशेंच इंग्लीश कॉयर सेजारी फिर्गसन कॉयर ह्या 9 दिसांनी सायमन डिसोजानी पंगड हांकां समेस्तांक बाळका जेजूची बेसांवां आनी आशिर्वादां. कार्मेल गुड्यार केदाळाई उजवाड बेन इलेक्ट्रिकल हाचे मालक बेंडी सिल्वा हाचो आवाज क्रिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्साच्या क्रिस्टीचो सुशेगायन बसोवंक कदेलां विविध रेंजर्स हांची तुमकां समेस्तांक आमी आभारी. आनी तशेंच एंजल्स केटरर्स आनी एमिल्ड डी सिल्वा खाणा जेवणाची तयारी केल्या तुमकांय धन्यवाद. पुणशेताची आनी ग्रोट्ट्याची सबाई सडयल्ल्या पेंटर्स लॉरेन्स रॉक डिसोजा आनी विल्फ्रेड फुलां सुरंगारावन सबाई दोट्टी केल्ल्या ही स्टेज सबाई दिल्ल्या उर्वसो हिलरी फ्रँकलिन बाळोक जेजूची इमाज सुरंगार आयिल्ल्या गुरपूरचो जेसन बाळोक जेजूचो ग्रोट्ट सोबयल्लो मॉर्गन गेट्स JM संघ आकृतीचो रॉनी आनी रंगोली संस्थो हांकां समेस्तांक आमी आभारी. सर्व पोलीस सिबंदी फादर मुल्लर्साची वैद्यकीय सिबंदी तांकांय आमी आभारी. माध्यम सिबंदी आमचे समय आसा पत्रिका तशें TV फोटोग्राफी स्टॅनी डिकुन्ना TV4 नम्माकोडला वेस्टर्न इन्स्टिट्यूट स्टीफन मेंडेस आनी कोंकण टिव्हीस मौरीस डेसा तशेंच मंगलोरियन.com आनी दायजीवर्ल्ड.com हांकांय आमी आभारी. आमचे सर्व कार्यक्रम एक वर्सभर ही नोवेना तशें फेस्ताचे सर्व कार्यक्रमां ही भक्ती कार्यां तुमी अंतर्जाळाचेर पळोवेत आनी हाचे अंतर्जाळ आमच्या पुणशेताचें अंतर्जाळ हें www.infantjesusmangalore.net. आनी ह्या फुडां संतोशाची खबर हांव तुमकां सांगूंक तिळसूंक संतोश पावता. ह्या फुडें हर एका ब्रेस्तारा राती 9 वरार V4 इन्फो चॅनलाचेर त्या दीस जावचें म्हणजे ब्रेस्तारा जावचें हांगासर ह्या पुणशेताचें मीस टीव्हींत V4 इन्फो चॅनलांत प्रसार जातलें. सर्व आमचे स्वयंसेवकांक आमी आभारी. 300 वयर स्वयंसेवक आज हांगासर आसात. सकाळीं तावन सांज पर्यंत ते निस्वार्थी सेवा दिवन आसात. कदेलां मांडूंक स्टॉलांत शिस्त सांबाळूंक आमचे कार्मेल सोजेर तांकां समेस्तांक एकत्र उतरान देव बरें करूं. बाळोक जेजू तुमची निस्वार्थ सेवा पळोवन आसा तुमचेर बेसामासो शिवर पडटलो. आमचे कॉर्पोरेटर्स ग्रेटर रेबेल्लो मरियम थॉमस जेम्स हांकां आनी तशेंच फेस्ताच्या मांडावळींत आदर दिल्ल्या लॅन्सी कन्स्ट्रक्शनचो मालक लॅन्सी मस्करेनस तशेंच आमच्या पुणचे तसो मुखलो रस्तोय ताणेंच आमकां दुरस्ती करून दिल्लो. आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज फेस्त इतल्या दबजान गद्दळेन जाय तर हाका कारण आमची धानी बेनिफॅक्टर्स फुल्या फाकळी दिवन संतोशान हे फेस्ताची सर्व मांडावळ करूंक तांणी आमकां कमो केल्या. सर्व आमच्या बेनिफॅक्टर्सांक दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा मात न्हय. हर एका दिसा आमच्या मागण्या वेळार सर कर्मलीत कुटाम तुमचे खातीर मागता मात न्हय. देवाची विस्नार आशिर्वादां बाळोक जेजूचीं बेसांवां तुमचेर आमी आशेता. तशेंच आमचे पुणशेताचें म्हयन्याळें नमान बाळोक जेजू हर एका म्हयन्यांत ग्रेस्त लेखनां आत्मीक लेखनां फायज करना आसा. कोणाक वर्गणी बांदूंक जाय या कोणाक तें नव्यान नवीकृत करूंक जाय तांकांय अवकाश ते भायर स्टॉलांत आसा. ही स्टेज गल्लो जावन आसा ऑलवीन बजाल तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासल्या सर्व आल्तर भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. निमाणे ह्या सगळ्या संभ्रमा फाटल्यान पडद्या फाटल्यान म्हणलें वावुरले म्हजे कर्मेलेत
भाऊ पाद्रे आणि ब्रदर्स, आमच्या ध्यान मागण्याच्या जिवितांत बाळक जेजूचे ससाय आणि तुमचे मागणे सदांच आमी आशेता. हांव देव बरें करूं. आतां बाब प्रोविन्शियलची 2 उतरां. भोवमनादी गवळी बापानो, याजक भावानो, धार्मीक बहिणीनो आणि बाळका जेजूच्या भक्तिकानो, तुमच्या सुमेस्ताच्या येण्यान आज हो कार्मेल गुडो पवित्र जाला. तुमकां सुमेस्तांक बरें फेस्त मागता. सोडून 150 वर्सां आदीं आमचे कार्मेलीत मिशनरी युरोपांतावन मंगळूर दियेसीदीक आयिल्ले आनी आमचे मदें तांणी बवार्थाचे दिवे पेटयिल्ले. फाटल्या 50 वर्सांतावन ह्या कार्मेल गुड्यांतावन आमी हे बवार्थाचे दिवे पेटोवचे मोठें सदान करनासाव आनी हाची साक्ष जावन तुमी सुमेस्त हांगासर आसात. बवार्थाची ही दिवटी पेटोवचें काम आमी करता आसतना ही सेवा भरपूर मापान कार्मेल गुड्याच्या बोवारीच्या लोकांक ती लाभल्या. आमच्या गवळी बापांनी ती मानून घेतल्या. प्रत्येक तरान बाळोक मरयेक समर्पल्ली नवी फिरगज बद जोडींत ताणें स्थापन करून ती कार्मेलितांक हस्तांतर केल्या. 2 वर्सां आदीं नव्या बांदपाक गवळी बापांनी फावंडेशन स्टोन घाल्लो. आतां इगर्जेच्या नव्या बांदपाचें काम जरबस्त चलून आसा. हांवें ह्या कामाक जबाबदारी कुवेटांत 10 वर्सां सेवा दिल्लो आमचो तरणाटो कार्मेलीत बाप मेल्विन डिकुन्ना हांगासर तो आसा. ताका आमी समर्पिल्या. तो जायतो मोठो वावर करून आसा. तुमी सुमेस्तांनी जुबलेवाच्या वर्सा आमी उबारूंक कुशी व्हरचें हें देवाळ बदजोडीची नवी इगर्ज बाळोक मरयेक समर्पिल्ली. हाका तुमी तुमचो मोठो पाठिंबो दिजय म्हणून तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. तुमकां सुमेस्तांक बाळोक जेजूचें बरें फेस्त मागता. बाळोक जेजू तुमचेर आपली दाराळ आशिर्वादां वतो. दयकरन उबी रावया. बाळोक जेजूक अर्घां प्रार्थन. ये बो उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमी अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजेपांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळणांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. मुगाळ बाबा भयणीनो, बाळोक जेजूचे फेस्त व्हडा संभ्रमान दबाजान जालें. सगळ्यांक आमकां संतोश. हांगाच्या कार्मेलीत पाद्र्याबाचो वडील बाप पियूस डिसोजा तशेंच तांचो प्रोविन्शियल तांणी आमकां बरें फेस्त मागलें. तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान हांव कार्मेलीत पाद्र्यापांक ह्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता आनी बाळोक जेजूची सर बेसांवां तांचेरय पडोवन दीत म्हणून तुमच्या नांवान हांव मागतां. बाळोक जेजूचें भक्तीपण कार्मेलीत पाद्र्याप आमच्या दियेसीजेंत तें बरान चलोवन आसात. लोकां तें ओंपून आसात. तांकां हांवें देव बरें करूं म्हणाचें. आनी ह्या फेस्ताच्या संदर्भार कितलो हजार लोक आनी आज प्रत्येक तरान तुमी हजारांनी हांगासर हजार आसलें पळयतना म्हाका व्हरतो संतोश आनी दादोसकाय भोगता. खाली दाबाचो मोतने बाबा भयणीनो, हांगासर आयिल्ल्याचो फळ तुमी जोडीचे. तुमच्या जिणयेंत तो दिसाचे. बाबार्थान आमी घट जावया. बाबार्थान आमी जिवे जावया आनी आमची जिणी
ते दिवे जावन दित सत्संबारा येरामध्ये आमी बरसातना जियेतना लोक आमकां वळखून दित आमी क्रिस्तांव म्हणून. हें जर तर आमी करता न्ही जावन आमची दियेसेज दुसऱ्याच रुपाची जातली. फेब्रुवारीच्या 11 आनी 12 तारखेर आमच्या दियेसेजीचो 125 वर्सांचो जुबलेव जावचो आसा. ह्या जुबलेवाक दोनी दिसांक तुमकां सगळ्यांक वत्तायाचें आपोणे हांव दिवंक संतोश पावता. तुमी येजे आनी ह्या दोनी दिसाच्या मिसाच्या बलिदानांत तुमी भाग घेचे आनी हे सगळें कार्य दोनी दिसांचें आमकां संतोशाचें भावार्थांत उर्बेवंत करचें तें जावं दी म्हूण म्हजी आशा तुमची ती आशा जावं दी. तुमी सगळ्यांनी म्हणूंक जाय हो आमच्या दियेसेजीचो जुबलेव आमचो जुबलेव म्हणून. चिंते नाकात दियेसेजीचो जुबलेव देखून ते करतात आमी या जाल्यार या म्हणलें तें चिंता कोणाचेंच तें आसूंक नजो. तुमकां हर एका कुटुंबाक येवच्या हप्त्यांत आमंत्रण पत्र इन्विटेशन येतलें. हें तुमच्या वाराड्यांत विगार वारांक आमी पावयतले. विगार वारा मुखांतर फिरगेच्या विगाराक आनी विगार तुमकां हर एका कुटुंबाक गुरकारा मुखान तो वांटतलो. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार तुमकां वैयक्तीक आमच्या आपोणे म्हणलो तो अर्थ. तुमच्या मागण्याचो आदार दिया आनी हेर तुमचो आदार कितें दिवंक आसा आमच्या येवजनांक तें तुमी दिशात जाल्यार भोव बरें. पूण तुमी ह्या जुबलेवाक येजे म्हूण आमची आशा. कर्मेलीत प्रवीण जलान सांगलें हांगासर लागसार एक इगर्ज बांदूंक तांणी मेट काडलां. हांवें तांकां तें फिरगज हांवें दिल्या. तुमचो सहकार तो ते आशेतात. हांवें ती फिरगज जावन तांकां दिल्या आसता तुमी ताचो फळ काडूंक जाय. त्या तांच्या वावराक तुमचो पाठिंबो गरज आसा. तशें तुमचें मागणें. भावानो भयणीनो आमी भावार्थी लोक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक आमचें प्रयत्न जावं दी. आमच्या जिणेंत आमी तें जियोवन दाखोवया. हांव कित्याक म्हणटा गे म्हळ्यार आमी इगर्जेंत मागण्याच्या सालांत आमी भक्तीपणान भावार्थान मेळटा पूण तें हेरे कडेन दिसोन येना मस्तुपटी. तें चड गरजेचें. त्या खातीर हांवें तुमकां उलो दिवचो. भावार्थी जिणी आमी उर्बेन जियेया म्हणून हाच्या प्रसंगांत पाद्रापान बरें करून सोडोवन सांगलां आमचो भावार्थ कसलो जायजे म्हणून. आनी हें विसरनाकात. मोतींत आनी काळजांत तें जगोवन दवरा मोरये बरी म्हूण हांवें तुमकां विनंती करची. परत तुमकां ह्या फेस्ताचे शुभाशय बाळोक जेजूचे आशिर्वादां तुमकांय हांव मागतां. देव बरें करूं. निमाणे आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचो वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार. भक्तीका लागीं एक विनंती. तुमी आतां वेत आसतना सगळीं कदेलां मांडून दवरचें. तुमचे लागीं विनंती त्या देखून हर एकल्यांनी शहरांत एका वयर एक दवर न्हू सांगता दवरले जाल्यार आमकां मस्त उपयोग जाता. तुमीच आज आमचे व्हॉलंटियर्स आसा. देव बरें करूं.
जगी ओपुंगी तावजिणी तुझे हाती ती समाधान शांती आमचे मोती तू आमचो राय जेजू तू आमकां जाय तू आमचो राखणो तू समजताय आवाकान